उत्स्फूर्तपणान गोवा सरस 2018 13 डिसेंबर ते 23 डिसेंबर 2018 म्हणसर चलपी ह्या गोवा सरस 2018 चे जैतिवंतपणान हांगा दर्या संगमाचेर आयोजन फाटले खूबशे सारस जाताले पण खुबशा इतले हितून जायनासले हो असो घडोवन हाडपाक ही सगळी हे जावन आसा आमकां सगळें मार्गदर्शन आयोजनाक आमचे माननीय मंत्री हांणी आमकां ह्या ताच्या ह्या योगदानाक लागून ह्या अशा मोठ्या दबाज्यान आयज आमी घडोवन हाडूंक शकला हो घडोवन हाडपाक आमकां खुबश्या डिपार्टमेंटांनी मदत केल्ली आसा पयले सुवातेर बाब आमचे एक आर्ट एंड कल्चरचे ही जो वेन्यू आसा आमकां एक फ्री दिल्लो आसा बाब मेयर आसा ताणें आमकां सगळे तरेन सहकार्य केल्लें आसा त्याच प्रमाणे जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा सगळ्यांनी आमी शॉर्टस्ट टायमान हो आमी आयोजन केल्लो आसा तो सारस एक आमकां सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक इन NRLM जी स्कीम आसा केंद्र सरकारची ह्या स्किमी अंडर जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां मोटिवेट करपाचे तांकां आमी एसिस्ट करपाचे तांकां ट्रेनिंग करपाचे तांकां प्रोडक्ट्स तयार करपाचे आनी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें आसता ह्या स्किमी अंडर ह्या डिपार्टमेंटाचें काम आसता आनी हो जो सारस जाता प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान केलो गेलो वता आनी ह्या सारसाक हे प्लॅटफॉर्म फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आसता हे स्टॉल जे आमी हे करता ते फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाक जाय आमी हे स्किमी अंडर आयच्या ह्या वेन्यूचेर 200 स्टॉल उबारलेले आसा म्हाका सांगून दिसता तितले 100 स्टॉल 50% आमकां भायले सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता पळय तांकां दिवचे पडटा आनी उरलेले 100 स्टॉल आमचे गोंयचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा किंवा बँक्स आसा अशे हितून दिले गेले वता. It is a kind of platform where the self-help group gets an opportunity for promoting their products. So हांव हाचेर आमचो सगळो जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आमची भयणां आसा हेंच्यांनी जाता तितले या अशी एग्जिबिशन लागता जाता तितलो आमचो फायदो घेवचो आनी जाता थंय आपली सगळी कला दाखोवची. सो हांव मागता आमच्या सरकारा कडेन की आमचो सेल्फ ग्रूप आसा विविध भागांनी पणजे धर आनी खंयच्या भागांनी सगळ्या सेल्फ ग्रुपाक आमच्या सरकारान तांकां जाता तितलो हेल्प करचो. आज आमचो गोंयचो मुख्यमंत्र्याचो वाडदिवस आसा तांकां हांव तुमचे तर्फे सगळ्याची शुभेच्छा दिता तशेंच तुमचे तर्फे सगळ्याची तांची आरोग्याची देवा कडेन बरी एक मागणी मागता देवा कडेन. आज हो कार्यक्रम केल्लो आसा एक सेल्फ ग्रूप यांचे तर्फे तो एक महिला खातीर महिला आज कालाक कमी नासतात महिला आज खूब फुडें गेल्ली आसा हो अभिमान म्हाका आसता कारण महिला फुडें वचप महिलाचो परिचय महिलाकूच आसता कारण पयलीं चूल आनी मूल ही महिला आसली आज महिला ही पुरुषा परस खूब मुखार गेल्ली आसा अशेंच महिलांनी एक मुखार वचचें. मूल
आणि चूल हे सगळी बायलां आतां महिला विसरून या महिला आतां फुडें सरपाक लायिल्ले आसा आनी तांकां आमचे गोंय सरकाराचे सहकार्य आसा. RDO मिनिस्टरान तांकां खुबश्यो स्किमी दिल्ल्यो आसा आनी म्हाका दिसता आमचे RDO मिनिस्टर सेल्फ हेल्प ग्रुपांक लागून खुबश्या आपल्या मतदारसंघांनी कामां करता आनी ज्यो स्किमी तेंच्यांनी केल्ल्यो आसा त्यो आयज गोंयभर पावत येयल्ल्यो आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुप जे कितकीच वर्सां जे आतां काम करीत आसा आनीक महिलांक फुडें हाडपाचें काम करता. आमच्या भितर एक अंकिता नावेलकर जे अध्यक्ष या 3.5 वर्सांक अध्यक्ष आसा आनी तेणी म्हाका दिसता आमचे एक महिला जावन सुद्दां या जिल्ल्यात खुबशें काम केल्लें आसा. म्हणजे महिलांक एक एग्जाम्पल दिवपा सारकी एक अंकिता आसा. त्याच बरोबर आमच्या दावे सायडीन बसलेली सगळी आमची शेजारी महिला आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाची. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्पेशली जे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी नॉट ओनली फूड प्रोडक्ट्स पण आर्टिजन्स हू प्रोड्यूस विविध प्रकारचे आर्ट इफेक्ट्स जे तयार करता ते आर्ट इफेक्ट्सांक एक माची एक प्लॅटफॉर्म एक एक्झिबिशन आनी एक सेल ताका मेळपाची गरज आसा, तांकां उर्बा दिवपाची गरज आसा आनी ताका लागून ऑल ओवर इंडिया हो सारस फेर आयोजन केल्लें वयता. आमचे सारस फेर गोंय राज्यान आमी पळयता एवरी इयर एन्युअली जाताले, फक्त एक सारस फेर एन्युअली जावप आनी मिनिस्टर्स इज टू डिसायड साऊथ गोवा जावचें की नॉर्थ गोवा जावचें. जर मिनिस्टर नॉर्थ गोवाचो असलो जाल्यार सारस फेर नॉर्थ गोवान जावप आनी जर मिनिस्टर साऊथ गोंयचो जालो जाल्यार ते फेर साऊथ गोवा जाता. पण आयज आमी जर पळयत जाल्यार आमकां हे स्टॉल सुद्दां अपुरे पडटा. आयज बिकॉज इट इज अ बिगिनींग टुडे एंड वी आर स्टार्टींग वीथ दीस सारस फेर आमकां खुबशे स्टॉल्स फ्रंट रोज आमकां ते थोडे खाली दिसतले. पण म्हाजे कडेन जे डिमांड्स आयज सेकेंड हाफाकूच येयल्ले आसा, आय मीन ते डिमांड जर तितले जर पुरे करूंक गेले जाल्यार वील हॅव टू इरेक्ट 100 मोर स्टॉल्स. म्हणजे इतले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इतली उमेद आनी इतलो तेंचो म्हणजे तांकां तो प्लॅटफॉर्म जाय जेच्या कारणान तेंच्यांनी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस केल्लो आसा तो एक्झिबीट करून बाकीचे इतर राज्यांचे प्रोडक्ट्स जे आमच्या फुडल्यान दिसता ह्या प्रोडक्ट्साच्या तुलनेन आमी खंय रावता, आमी खंय उरल्या, जावं आमी कितली प्रगती करपाक जाय, हाव पॉलिश्ड वी हॅव टू बी और हाव प्रेझेंटेबल आवर प्रोडक्ट्स हॅव टू बी. आमकां ते हितून जेन्ना कॉम्पिटिशनाक देंवता तेन्ना आमकां तेजो एक जाणीव येता आनी जो एक उमेद दाखयल्या आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तितून दिसून येता की तेंकांय दे वॉन्ट टू बी एट दॅट लेवल अँड कम्पीट वीथ द स्टेट लेवल एवॉर्डीज ऑल्सो. आमच्या हितून एवॉर्डीज सुद्दां आसा ज्यो इतर राज्यांच्यान जे एवॉर्ड विनर्स आसता. एवरी सारस फेर देर इज अ एवॉर्ड इन द बेस्ट स्टॉल एवॉर्ड जावं एक बेस्ट सेल्स म्हणून सगळे एवॉर्ड आसता. हेंचे कडेन कम्पीट करपाक आमचे महिला वर्ग, आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा इक्वली तयार जाल्ले आसा आनी हेका लागून आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट द DRDA, आमचो द डिपार्टमेंट आसा ऑफ RDA फॉर पुटींग इन एफर्ट्स आनी रिचींग टू द लोकल वुमन, रिचींग आउट टू द विलेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी तांकां एम्पावर करपाक लागून नॉट ओनली एनकरेज देम टू फॉर्म अ ग्रुप बट ऑल्सो एट द सेम टायम टू गिव देम द ट्रेनिंग जावं कसलो प्रोडक्ट तयार करप जावं फूड आयटम तयार करप अशे विविध जे आमचे जेच्या माध्यमांतल्यान तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता. हे एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचो तांकां स्कील जो आसा तो स्कील दिवपाचें काम RDA करता आनी ताका लागून दे नीड टू पॅट देमसेल्स. म्हणजे एक फाटीं म्हाका कोणी सांगलेलें की एक एक्सरसायज आसा म्हणजे पयलीं सांगूं ना कितें पळय तें. सो दे मेड एवरीबडी स्टँड, ऑल द स्टाफ स्टँड इन अ ग्रुप आनी पयलीं म्हाका तुमकां एक्सरसायज शिकयता. सो द फर्स्ट एक्सरसायज इज रेज युअर हँड्स अप लायक दीस. सेकंड एक्सरसायज इज लायक दीस, तुमी तुमचेच अशें गाल हे करपाचें. आनी द थर्ड एक्सरसायज टर्न युअर हँड बॅक अँड पॅट युअर सेल्फ. म्हणजे पयलीं आमी वी केन्ना द डिपार्टमेंट इज द डायरेक्टर कॅनॉट गो टू रीच एवरीबडी आनी सगळ्यांच्या पोल्यांक अशें हात लावन तांकां बाबा बरें काम केलें म्हणूं शकना जावं सगळ्यांच्या फाटीर थाप मारूं शकना. सो यू नीड टू पॅट युअर सेल्फ फॉर द वंडरफूल जॉब अँड द वंडरफूल इव्हेंट यू हॅव पुट अप हियर टुडे. सो आय कॉंग्रेच्युलेट ईच अँड एवरी वन फॉर पुटींग द एफर्ट्स, स्पेशली द ऑफिशियल्स ऑफ DRDA, द डायरेक्टर, आमचे APOs, द इंजिनियरींग स्टाफ. दीस इज अ वंडरफूल सेटअप टुडे दर्या संगमाचेर. आनी म्हाका दिसता कंपॅरेटिवली इफ यू कंपेर द
previous Saras fairs. This is one of the best Saras fairs, and it will keep on doing better. तेजे every year आमी कितें ना कितें improvement हाडटले. क्या स्टोरी है ये? जैसे इंटर लाइफ हिस्ट्री ऑफ द कृष्णा स्टोरीज, राधा कृष्ण लास्ट लीला, इंटर लाइफ हिस्ट्री कृष्णा स्टोरीज। ओके, पूरा बनाने के लिए कितना टाइम लगा आपको? 6 मंथ का। 6 मंथ। 6 मंथ, 6 महीना। कहाँ से आए हो आप? गुजरात। क्या ये बताएंगे आप? क्या? ओके, और ये भाता है बाण मुख ये डालने का अंदर। ओके डालने का है। ओके ओके, पर ये चीज़ चलती है, लोग खरीदते हैं ये? खरीदते हैं। ओके, और ये और क्या क्या है? सावना है। ओके, ये सावना है। हाँ ये रोटी मुखने के लिए। हाँ, ओके। और कुछ है? इतना ही है? हाँ जी।